GCA कडेन दिवन खेळा खातीर MPA मैदान विकसीत करूं येता ह्या संदर्भात सरकारा कडेन आमदार दाजी साळकार उलोवणी करपाचे आसात। हो खेळा मैदान जर बरो क्रिकेट ग्राउंड जायत तर भुरग्यांक बरी संद मेळटली। ह्या खातीर राजकीय मतभेद विसरून सगळ्यांनी एकठांय येवचे म्हण आमदार दाजी साळकार उलयला। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। रिक्वेस्ट केल्ले की हो ग्राउंड तुम्ही आमकां दिवचो थ्रू GCA नाल्यार खंयच्याय दुसऱ्या एजन्सी कडल्यान आमी तो करून घेता पण MPTकूय कळपाक जाय की तांची सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें तरी आसा आनी हो ग्राउंड असो न्ही की आनी कित्याक पयलो यूज जातालो आनी आतां तो आमी मागता। आमी जो पयलीं पसून हो ग्राउंड आसा तुमी आतांच सांगलें हांवें आर्लेम ट्रॉफी जावं जॉनी मेमोरियल फुटबॉल टुर्नामेंट जावं नाल्यार बांदोडकर ट्रॉफी जावं ह्यो सगळ्यो ह्या जाचेर जाल्यो। इंडियेचे आज तुमी व्हडले व्हडले क्रिकेटर पळयता ते ह्या ग्राउंडार खेळून म्हाका दिसता आज ते व्हडले क्रिकेटर जाल्ले आसा आनी त्या खातीर आमच्या वास्कोच्या भुरग्यांक ग्राउंड आसप हो खूब म्हत्वाचो। आमी आतां बुटेबाट ग्राउंड रिनोवेट केला नाजाल्यार आनी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आतां आमी तिलक मैदान टोटली नवो करता ही एक गजाल जाली पण क्रिकेटी खातीर एक डेडिकेटेड ग्राउंड आसप म्हाका दिसता काळाची गरज आसा आनी तशें जालें जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या भुरग्यांक चान्स मेळटलो हांगा खेळपा खातीर। GCAक सांगून नाल्यार गव्हर्मेंटा कडल्यान प्रेशर मारून हाजें सौंदर्यीकरण करप नाल्यार ताजेर टर्फ घालप हें सगळें आमी करूंक शकता पूण त्या खातीर आमी सांगलें की MPTक तुमी खर्च कांय करनाका आमी खर्च करतात तुमी फक्त आमकां NOC दिया पूण तांणी अजून पर्यंत आमकां हें करूं ना। हांवें कालूच ऑनरेबल CM म्हणजे आमी डायरेक्टली सेंट्रल एजन्सीजांक बरयना आमी डायरेक्टली CMाक बरयला की हो ग्राउंड तुमी आमकां मेळोवन दिवचो म्हणून MPT कडल्यान आनी हांव MPT कडल्यान रिक्वेस्ट करता की जाता तितले बेगीन तुमकां सपोज तुमकां MPT आज हांगा खूब ग्रो जाल्या आनी MPTकूय खूब बिजनस मेळ्ळा तेन्ना तुमची जबाबदारी आसा तुमची सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती वळखून तुमी हो ग्राउंड काडून ह्या भुरग्यां खातीर दिवपा जाय। कांय ना म्हणल्यार 200-300 पेरंट्स आमचे कडेन येवन आमचे कडेन मेळटात आमकां डिस्कस करता हें करचें म्हणून सो आमीय ठरयलां की फुडल्या ह्या 2-3 म्हयन्या भितर ह्या सगळ्या पेरंट्सांक एकठांय करपाचें जे म्हजे कडेन आयला तितले आनी तांचो एक मुवमेंट स्टार्ट करपाचो। हांव सगळ्या पेरंट्सांक कडेन रिक्वेस्ट करता भुरग्यां कडेन रिक्वेस्ट करता आमचें लायफ आज म्हणजे काबार जावपा आयलें पूण फुडलें आमचें जें फ्युचर आसा आज आमी पयले धाकटे माणकुली म्हणजे सुंदर क्रिकेट खेळटाली सो तांचे फ्युचरा खातीर आमकां कोण तरी गोंयच्यान नाल्यार वास्कोसून विराट कोहली जाय जाल्यार म्हाका दिसता ह्या ग्राउंडा खातीर आमी सगळ्यांनी येवन फायट करचें पडटलें। ह्या खातीर हांव सगळ्यां कडेन मागता हातूंत भितर ऑपोजिशन रुलींग कोण पॉलिटिक्स करपाची कांय गरज ना। ग्राउंड आमच्या भुरग्यां खातीर जाय आनी त्या भुरग्यांचो ग्राउंड जाय जाल्यार आमी सगळे एकठांय येवपा जाय आनी त्या खातीर हांवें जें एक मुवमेंट स्टार्ट केला त्या मुवमेंटाक सगळ्यांनी सपोर्ट करचो आनी फुडल्या काळान आमी तुमकां आमचो कितें प्लॅन ऑफ एक्शन आसा तें सांगतले। आमी पयलीं सगळेच वचून रिक्वेस्ट करतले ऑनरेबल CMाक मेळटले GCAक मेळटले कित्याक GCAन लास्ट टायम आमकां उतर दिल्लें की तुमी आमकां NOC दिया आमी हो फूल ग्राउंड नीव करता सो MPTकूय इन्वेस्ट करपाची कांय गरज ना। हो ग्राउंड असोच पडला इतली वर्सां पळयता आमी हो तो ग्राउंड असोच आसा तो सपोज बरो जालो एन इफ वी कॅन यूज इट म्हाका दिसता दॅर इज ताज्या सारक्यान दुसरी बरी गजाल आसपाना। वॉज MPT ग्राउंड हांव धाकटेचो व्हडलो हांगा जाल्लो हांगालो कावन्सिलर हांव म्हाज्या वॉर्डान पडटा हांव हांगा पांय फोडून घेतलेले आसा ह्या गांवाचे खवळलेले आसा। हांगा दिलीप वेंसरकर जशें आमचे दाजी बाबान हांगा वेंसरकर गांवस्कर श्री जवाहरलाल सेना इतले व्हडले प्लेयर हांगा खेळून गेल्लेले आसा आनी हे रणजी ट्रॉफी खेळून गेल्ले आसा तेन्ना हांव पळयल्लेले आसा इतली ग्राउंड ही एक आयडेंटिटी आसा ह्या ग्राउंडाचेर येदे व्हडले स्टार प्लेयर खेळून गेल्लेले आसा ही मेनटेन करपाक जाय। फाटीं मदीं अशें आमकां आयकूंक येयलें की एक 5-6 वर्सां पयलीं की हांगा MPT आतां एक वेअरहावस कंटेनर यार्ड करपाचें आसलेलें त्या टायमाचेर आमी एज अ कावन्सिलर तेन्ना हांव आमी हांगा येवन आमी सगळ्या लोकांक जमा करून आमी अशें एक एजिटेशन काय केल्लेलें की हांगा दिवचें ना म्हणून खंयसर ते MPTन एक स्टेप फाटीं घेतलें म्हणजे MPT खबर आसा की हांगा समज तेंच्यांनी कितें केलें जाल्यार हांगाले लोक ओगी रावचे ना आनी सांगता जशें दाजी बाबान म्हटलें तशें CMाक विचारून करपाक जाय करपाची गरज आसा। त्याच्या भायर हांगा जे लोक जे आहा लोकल आहा तेंच्यांनी कंपल्सरी हांगा येवपाक जाय ते येतले येवपाक रेडी आनी म्हणजे ते खंयच्या एक्सटेंडार वचपाक रेडी आसतले।